मुरगांवचो आमदार गोंय राज्याचो मंत्री मिलिंद नायकाचेर थळाव्या तरणाट्यांनी हल्लो करपाचो प्रयत्न केल्ल्यान तांचो निशेध करपाक तशेंच पुलीस तांचेर कारवाय करची आनी मुरगांव मतदारसंघांतल्या लोकांक पुलिशेन सुरक्षा दिवची मागणी करपा खातीर मंत्री मिलिंद नायकाच्या समर्थकांनी मुरगांवांत जाहीर सभा घेतली. उपरांत मुरगांव पुलिशेक निवेदन दिलां. मुरगांवांत जाल्ले हे जाहीर सभेक सुमार हजारांनी मंत्री मिलिंद नायकाचे समर्थक एकठांय जाल्ले. 18 तारखेचेर जो इन्सिडंट घडला, ज्या मनशान आयज आमचो मिनिस्टर मिलिंद नायक ज्या पद्दतीन आयज आमच्या मुरगांव वाठाराचेर कितें तरी डेव्हलपमेंट करता आनी ते डेव्हलपमेंटाक आडकटी हाडपाक त्याच पद्दतीन जो मनीस दहशत माजोवपाक जो प्रयत्न करता त्याच्या विरोधान आयज आमच्या ह्या सगळ्या मुरगांवच्या जनतेक जनता उबी रावल्या की हे असलो दहशतवाद खंय तरी मोडून काडपाक जाय म्हणून सगळे जाण एकवटीन आपले सपोर्ट दिवपाक लागून आयज ह्या हांगा जमिल्ले आसा. तुम्ही आता मेमोरेंडम दिवपाचे, मेमोरेंडमान कितें स्पश्ट केल्लें आसा? आमी मेमोरेंडम इतल्याच खातीर दिता की अशा पद्दतीचे जर हेच्या मुखार जर दहशत जर कोण तरी करपाक फुडें सरता जाल्यार तेचेर आमचे सरकार किंवा पुलीस आमचे डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी असली दहशतीक सपोर्ट करचो किंवा तांकां असले मनशांका परतून ह्या हेतून समाजात दहशत माजयता आणि जे आपले लॉ अँड ऑर्डर बिगडयता त्या मनशांका कंट्रोलान दवरता. गळचेपी करपाची ठरयल्लें आसा पळय ते आमी करून दिवचे ना, कित्याक तो विकास करीत आसा आनी तो खंय तरी तेणी विकास करपाचो तेणी विकास करपाक खंय तरी व्यत्यय हाडपाक लागून लोकांनी मदीं अडचण येयल्ली आसा आनी त्या अडचणीक लागूनच आमी जर हांगा आयिल्ले आसा आनी आमकां विश्वास आसा की आमचे पुलीस आमचे सहकारी सगळे भितर आनी आमचो CM BM आमकां सगळे हेल्प करतले, कित्याक आयज हो इश्यू सबंद देशा मेरेन वयर मेरेन पावलो आसा की अशें कोण तरी एक तयार जाता की आमदाराची गळचेपी करप, मिनिस्टराच्या आंगार वचप, हे हेच्या फुडें घडोवंक जायना आनी हे घडचें ना अशें आमी सगळे समजता. आनी इतलें सांगूंक सोदता की अखंड गोंयच्या जनतेक की प्रत्येक राज्याचो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युशन आमदार सगळ्यांक प्रिय आसता, तसो आमकां आमदार प्रिय आसा. आमदाराच्या कोणूय वाटेक वचपाचो न्हू, हो एकच हेतू आमचो आसा. 18 तारखेक हे इन्सिडंट घडलेले आसा आमच्या आमदाराचे, ते अपशब्द तेंच्यांनी वापरले त्या बद्दल आमी तांकां सरान मेमोरेंडम दिवपाक गेल्ले तेन्ना तेंच्यांनी योग्य ते आतां निर्णय घेवन तेंच्यांनी आमकां कितें आहा तें फुडें दिवपाक. तुम्ही कितें सांगूंक सोदता सगळ्याचे? आतां सांगूंक सोदता म्हणजे आतां सगळ्यांक खबरच आसा की 18 तारखेक कसो इन्सिडंट जाला हांगा, तशें हेच्या फुडें कितें जावचें न्ही. सगळ्याच आमदारांक सांगता आनी सरकारा कडेन मागता की अशें जावचें न्हू. आमच्या आमदाराचेर जालें म्हटल्यार सगळ्याच जाल्लें अशें आसा. त्या करता हे पुलिशेन आनी आमच्या सरकारान हेचो बरे तरेन हेचो निर्णय घेवन आमकां योग्य तो वाट दाखोवपाचो. तुमकां कितें दिसता, कितें एक्शन घेवचें कशें दिसता तुमकां हेजेर? योग्य आहा ते घेवपाचें, म्हणजे ते अपशब्द उपकारता बरें जायना की मंत्र्याचेर अपशब्द दिता. अपशब्द दिवप म्हटल्यार अटॅक करप म्हटल्यार सगळ्यांचेरच अन्याय जाल्लो आसा. त्या करता हेंच्यांनी योग्य आमकां मार्गदर्शन करचें.